एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? तो सकाळ जाल्ली आसा, घरची ऑलमोस्ट सगळीं कामां जाल्लीं आसा. झाडू मारून पुसून क्लिनींग हें तें सदांचें. तुमकां आनी कितें दाखयतलें. तो ऑलमोस्ट सगळीं कामां जाल्लीं आसा आनी ऋतू थंय बसला पळय शर्ट काडून ताका गरमी जाता खंय. ओके, तो फाल्यांच्यान स्कूल स्टार्ट. तो आतां बसला हांव बुकाक कवर घालपाक. हें काम उरलेलें म्हाजें. तो म्हटलें आयज बसून बुकाक कवर घालया म्हटलें. आनी हेंचे कवर न्ही ट्रान्सपरंट आनी ते म्हाका न्ही घालपाकूच जायना. आनी आमच्या टायमार न्ही हें आसलेलें ब्रावन कलर कवर, खबर आसतलें. आतांय स्कुलान भुरगे घालतात, पण हेंच्या स्कुलान न्ही ते ट्रान्सपरंट कवर दिला घालपाक. सो कितें जाता खबर, बुक्स दिसता न्ही खंयचे बुक्स ते, तो ट्रान्सपरंट कवर जे आसता पळय ते म्हाका न्ही घालपाकूच जायना. तो शिव म्हणटालो आपूण घालता म्हणून, कित्याक तो कामाक आसता आनी ताका आनी कित्याक त्रास. तो म्हटलें जाता इतलें हांव कवर घालता, इफ तें जायना पळय तें काडून दवरतलें हांव, तें मागीर शिव घालतलो. तो म्हटलें हें आयज काम करया. जस्ट 10 जाल्लीं आसा सकाळचे. तो घरचें कामां करून न्ही मागीर हांव बसलें हांगा कवर घालपाक. तो समर वेकेशन कशें सोंपलें कळकूच ना. ओके, तूं स्कूल स्टार्टूय जालें आनी आतां परत तें सेम रुटीन. सकाळीं बेगिना उठ, टिफीन, मागीर स्टडीज, आतां परत बॅक टू रुटीन. सुशेगाद उठ्ठाले आमी सकाळचे. आतां सकाळचें बेगिना उठूंक जाय संक सुमार. सो एक तें बरेंय जालें कित्याक भुरगे न्ही घरा बसून न्ही सामके वाजेल्ले. ताका लागून तो आतां स्कूल स्टार्टूय जालें न्ही एक बरें जाल्लें. हॉलिडे न्ही ऋतू सकाळीं लेट उठ्ठालोच. आतां पळोवया फाल्यांच्यान बेगिना उठ्ठा काय ना. पण जेन्ना तो एक्सायटेड आसता न्ही खंय वचपाक तेन्ना तो बेगिना उठ्ठा. सो आतां एक्सायटेड आहा तो स्कुलान वचपाक. आतां न्यू एकाडेमी न्ही, 3rd इयर सगळें न्यू आसा. सो उठ्ठलो तो, तितलें काय म्हाका टेंशन ना. 2-3 दीस न्ही बरो उठ्ठलो सकाळीं. मागीर तेजे परत ते नाटकां स्टार्ट. सकाळीं लेट उठपाचें, मागीर ताका उठ उठ म्हणून तेजे फाटल्यान लागूंक जाय. सो आतां 2-3 दीस न्ही तो बरो बेगिना उठ्ठलो. ओके, तो चला फटाफट हांव आतां सगळें कवर घालून घेता. ऑलमोस्ट जेवण बी रेडी करून दवरलां हांवें. ओके, दाळ बीन. सो म्हटलें हें एक काम करया, तो कवर घालता आनी मागीर थोड्या वेळान तुमकां हांव मेळटा. तर जस्ट जालें बुकाक कवर घालून. सगळें घालूंक ना हांवें कित्याक ते म्हाका न्ही ते प्लास्टीक ते कवर आसता पळय घालपाक जायना म्हायडे. सो जाता इतलें हांवें 2, 3, 4 काय 5 बूक घातले हांवें आनी एक 2-3 उरला. फक्त नोटबूक आहा पळय ताकाच घालपाचें. सॉरी, टेक्स्ट नोटबुकां घालप ना. सो आनी 2-3 उरला ते म्हटलें शिवाक दिवया करपाक. ताणें म्हटलेलें आपूण घालता म्हणून. मागीर हांवें ताका 2-3 दवरला. तर 4-5 घातले हांवें. ओके, जालें. बॅग बी सगळें रेडी आसा. सो बॅग बी न्यू हाडपाचें कांय गरज ना. लास्ट इयर बॅग आसा आपूण तेंच व्हरता हांव. बालो बरें आहा, 2 बॅग आसा. सो बॅगाचें टेंशन ना. तो मागीर न्ही तो सांजचें आमी वयतलीं पणजी. ताका रेनी सँडल हाडूंक जाय, म्हाका बी जाय, शिवाकूय जाय, छत्री बीन जाय आनी ताजें आयज हेअरकट बीन करूंक जाय. फाल्यां स्कूल न्ही ताका लागून. सो मागीर सांजचें आमी वयतलीं पणजी. आनी आतां न्ही बरो काळोख जाल्लो आनी बारीक पावस पडलो आनी गेलो आतां. हांव मदें बरें व्हडलो येतलें म्हणून आयज. सो ना, बारीक पडलो आनी गेलो. ओके, सो जालें बुकाचें काम. आनी आयज रांदून बिनून जालें. आयज आसा दाळ आनी राजमा आसता पळय राजमा, ताजे बेश्टें सुक्का केला. ओके, हय, येलो कलर दाळ. तुका आवडटा न्हू रे? हय. ओके, सो रांदून बी जाल्लें आसा. जस्ट जेवपाचें उरलां. ताजो शिव येवंक ना. सो म्हाका न्ही एक सबस्क्रायबरांनी कमेंट केलेलें, एक रिक्वेस्ट धाडलेलें की एक रेसिपी शेअर कर म्हणून. तें नांव आसा मारिया फर्नांडीस. मँगो सागो डेजर्ट. मँगो सागो डेजर्टची रेसिपी शेअर कर म्हणून. हांवें केन्ना खावंक ना आनी केन्ना करूंक ना. सो हांवें एक युट्यूबार पळोवन तुमकां दाखयता. ओके, केन्ना करूंक ना हांवें. सो आयज करून खावन पळोवया कशें लागतें. मँगो सागो डेजर्ट. सागो म्हणजे साबुदाणा. ओके, खूब सोंपें आहा तें, इजी आहा तें. पळोवया, करून पळोवया आयज. ओके, सो आतां आमी करया. करून तर रोखडें खावप ना, ताका मागीर फ्रिजीन दवरूंक जाय. सो म्हटलें आतां करून दवरया, मागीर सांजचें खावया म्हटलें. ओके, चला या किचनान सगळें हांवें काडून रेडी करून दवरलां. आतां आमी करया. ओके, आयज वेदर सामको बेस्ट आहा, वच ना. काल पर्यंत न्ही खूब वत आसलेलें. शॉर्ट घाल मरे. गरमी आतां खुजली येता खंय ताका. वदळच्यान तो कितें घेतला एक चमचो आनी खाजेता फाटल्यान. तें खा जाता खंय तेजें. चला दाखयता तुमकां मँगो सागो डेजर्ट. असं न्ही एक आयदनान न्ही हांवें हो मेजरमेंट 4 कप न्ही उदक घातलां. सो हांवें न्ही गॅस ऑन केला. आतां आमी घालया साबुदाणा. सो हांगासर न्ही हांवें 3/4 कप म्हणजे 1/4 कप हें 1/4 कप आसा. हेचे न्ही हांवें 3 टायम्स घेतला. 1/4 कपाचे 3 टायम्स घेतला. सो जालें आमचे 3/4 कप. सो आतां घालता हांवें साबुदाणा.
आता हे साबुदाणे आमकां बरें कूक करून घेवंक जाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सोक करून मागीर तुमी ताका शिजवू शकता. हांवें डायरेक्टली घातला, हांवें सोक बीन करूं ना, डायरेक्टली घातला. मातशें टायम लागतलो. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सोक करून दवरात, मागीर ताका उदकान घालात. सो हें आतां आमकां न्ही लो फ्लेमीन एक 10 मिनटांनी 10-15 मिनटां लागतले. हें आमकां साबुदाणांनी बरें शिजोवन घेवंक जाय. तर हांगासर हांवें घेतला 2 धाकटो चमचो हें सब्जा सीड्स. तातूंत न्ही उदक घालता. सो हेका न्ही एक 10-15 मिनटांनी आमी सायडीन दवरुया. हें बरें फुलतलें सब्जा सीड्स. असो घातला हांवें 2 व्हडलो चमचो वनिला कस्टर्ड पावडर. तातूंत घालता 1/2 कप दूद घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी लम्स बीन जावंक जायना. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळया, हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घातला. तर हेका न्ही आतां आमी सायडीन दवरुया. तो हांगासर पळय 10-15 मिनटां जाल्ले आसा आनी साबुदाणा बरें सॉफ्ट जाल्ले आसा. हें पळयात. ओके. सो आतां हें उदक आमी काडून घेवया. सो समथिंग ताका थंड उदक घालात आनी थंड उदकांनी ताका बरें हें करून घेयात. कित्याक बरें तें मागीर ओवर कूक जातलें. सॉरी, ताका लागून ताका मागीर थंड उदकांनी मातशें वॉश करून घेयात. ओके. सो हें जाल्लें आसा. आतां हेका आमी सायडीन दवरुया. सो जेन्ना तुमी शाबुदाणा ताका शिजयतले पळय, एक काडून न्ही खावन पळयात. तुमकां तें सॉफ्ट जावंक जाय. तुमकां दिसतलें तें वायट, पण जेन्ना तुमी खातले पळय तें सॉफ्ट जावंक जाय. सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां तें कूक करून घेवंक जाय. सो हें न्ही सॉफ्ट जाल्लें आसा. ओके. सो हांवें काडून दवरला सायडीन. सो आतां करूया आमी फुडलो प्रोसेस. सो आतां आमी घेवया दूद. सो हांगासर न्ही हांवें 4 कप दूद घेतला, पण हितून न्ही 3 कप आसा. सो दूद घालून घेता. सो 3 कप आसा दूद. सो हांव घालता 1 कप. सो हांगासर न्ही आमकां 4 कप दूद घेवंक जाय. बरें ताका स्टर करात आनी दुदाक न्ही आमकां आतां बॉयल हाडूंक जाय. सो हांगा पळयात दुदाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. सो आतां आमी घालया कस्टर्ड मिक्सचर. घालच्या पयलीं ताका बरें अशें मिक्स करून घेयात आनी समतें वांगडाच घालनाकात. थोडे थोडे घाला आनी ताका मिक्स करात. आतां ताका बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आनी आतां हें न्ही मातशें थीक जातलें. तो पर्यंत न्ही आमकां हें न्ही 1-2-3 मिनटांनी बरें हेका शिजोवन घेवंक जाय. सो हांगासर हें पळयात कस्टर्ड मिक्सचर न्ही थीक जाल्लें आसा. आतां आमी घालया शुगर. शुगर न्ही हांगासर 1/2 कप, म्हणजे 1/2 कप भरून घालना, कमी घालता. ओके. बरें हेका मिक्स करात आनी शुगर न्ही मेल्ट जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय आनी अशें कंटिन्युअसली न्ही स्टर करत रावात. सो हांगा पळयात शुगर न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा आनी हें बरें क्रिमी जाल्लें आसा. हें पळयात. ओके. तर हें जाल्लें आसा. आतां हांव गॅस बंद करता. सो हांगासर न्ही एक बावल घेतला हांवें. आतां हें कस्टर्ड मिक्सचर आनी हें बावलान ट्रान्सफर करता. मातशें गरम आसा हें. सो आतां घालया आमी हें सागो म्हणजे साबुदाणा. सो आतां घालता हांवें सब्जा सीड्स सोक करून दवरलेले. तो हांगासर हांवें घेतला 1 कप मँगो प्युरी. मँगो क्यूब कट करून मिक्सरान घालून ताका प्युरी करून घेतला. ते घालता. सो ताका हितून ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो हें पळय हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतलां. हें पळय दाखयता तुमकां. ओके. सो आतां हें रेडी ना खावपाक. हेका आतां आमकां फ्रिजीन दवरूंक जाय. 1 2 आवर न्ही हांव हेका फ्रिजीन दवरता. बरें हेका थंड जावंक जाय, मागीर आमी तें खावया. तो एक काम जालें. शिव येयला. आतां एक प्रॉब्लेम जालो. सो मातसो सॅड आहा शिवनाथ. सो पयर न्ही शिवनाथ तें पयर न्ही इवेंट आसलेले कलंगूट. थंयसर न्ही टी व्ही घातलेले. थंयसर 2 दिसाक टी व्ही घातलेले. फर्स्ट डे बरें जालें फंक्शन प्रोग्राम तेंचो. सेकंड डे तेंचे लास्टाक रातचे निशिनाथ रातचे कितल्यांक ते 10 सुमार तेंचे डान्स आसलेले तेंचे. ते भायले क्रायम निशिनाथ ते भायले न्हू ते इवेंट करपाक येयल्ले हांगासर गोंयान. सो तेमी डान्स करताले आनी थंय टी व्ही लायलेले शिवनाथा सकयल. तो सगळे डान्स करताले. डान्स करता करता तो स्टेप्साचो वयर चडलो. दाखयता तुमकां मागीर हांव. तो वयर चडलो. तो डान्स करता करता तो फाटी येयलो निशिनाथ आनी तेणें टी व्हीचे वयर पांय दवरले.
आणि टीव्हीची हालत तुमकां सांगू सारकें चूर जाला चूर चूर टीव्ही. इतले आमकां तें आयकून वायट सांगू तुमकां, म्हणजे इतले थोडे पयशे टीव्ही, इतले 1 रुपया 2 रुपया का टीव्ही का कॉस्ट ना. सो पळोवन सामकें आयकून मागीर आकाश आसलेलो, मागीर आकाशान फोटो धाडले शिव आतां पळोवन सामकें आमी शॉक जाले. सो दाखयता तुमकां. सो हें पळय सामको तरी म्हाका दिसता तेजे पांय न्ही सामके भितर गेला आनी हें पळय सामकी चूर जाला. आतां एक टीव्हीचें कितें जालें आतां. कितले वर्सां जाले टीव्ही घेवन? 1 इयर जालें घेवन. पळय शॉक आं हें पळोवन. हें पळयात ताणें पांय दवरले हांगासर सारके चूर जाले. ते बी सेकेंड डे, म्हणजे फर्स्ट डे बरें जालें इवेंट, सेकेंड डे सामके सोंपपाक पावल्ले. तेंचे डान्स शो आसलेले, ते डान्स करता करता पांय दवरले हेणें. हें पळय अशें घातलेले टीव्ही. पळय हें टीव्ही पळय अशें घातलेले. पळय हांगा तो वयर चडलो दिसता स्टेप्सार आनी तेजे पांय लागले. हें पळय आमी अशी डान्स करताले तेमी. हें पळय अशी डान्स करताना तो वयर चडलो तो पळय एक दिसता आसतलें तुमकां. अशें डान्स करताले. तूं मातसो मूड ऑफ आहा. कितें जावं टीव्ही न्ही कितले कॉस्ट टीव्हीचे 45,000 पे हाडले आमी घेवन. सो सामको मूड ऑफ. हांगा पळय शिवाय तुमकां हाय म्हणनायचं शिवाय पण दाखोवन दिना. टेन्शन बी आसलें तर दाखोवन दिना तो. ताका आनी जावपाचें जालें म्हणटा आतां कितें करपाचें. जालें आतां टीव्ही आतां कितें करपाचें टीव्ही आतां हें तेंच्यांनी म्हटलां 2 दीस इव्हेंटाचे पयशे प्लस टीव्हीचे अमावंट तुमी दिता म्हटलां. म्हणून तो मातसो रिलॅक्स आहा. कितें जावं आं अशें इव्हेंटाक न्ही दिनात. तेंच्यांनी म्हटलें तूं टेन्शन घेनाका, आमी तुका टीव्हीचे अमावंट पे करता म्हटलां. ताका लागून हें सेकेंड टायम. फर्स्ट टायम जाल्लें केन्ना तें नाही अशें जाल्लें एक टीव्ही बीजेपीचे मिटींग आसलेलें तेन्ना टीव्ही घातलेले तेन्ना बी अशेंच ते टीव्ही गेले. ते तेंचे म्हणजे मिस्टर तेंचे ते सांगनासतना तें सकयल दवरलेले. सकयल दवरले पडले आनी ते अशेंच चूर चूर जाले. सो हो आतां सेकेंड टीव्ही. कितें करपाचें ते दिले पयशे दिवंकूच जाय न्ही कितें 3 म्हयन्यान दिले पयशे. आतां हें आतां जाला पळय दिता म्हटलां टेन्शन ना. पळोवया केन्ना येत ते. ओके सो चला जेयता आमी. आयज दाखयता मम्मीन कितें केला स्पेशल. आयज मम्मी स्पेशल केला दाखयता. कितें केला स्पेशल? तुका दाळ जाय न्ही दाळच केला. दाळ स्पेशल न्ही. तो आयज आसा हे पळयात दाळ आनी हांगा राजमा बेश्टे सुका केला. हे पळय मम्मीन राजमा आनी हेज्या वांगडा आसा आंबो. म्हाका आंबे मेळ्ळ्यार जेवण वयताय. दाळ आसूं कितें आसूं. ओके जेयता आमी. ते आमी रातचे खातले. ते मातशें थंड जावंक जाय. ओके सो मागीर आमी जेवन आमी पणजी कितले वयता पणजी? हय पणजे वयता आमी. ओके चला. आयकता बुकाक कवर घालून ते बॅग थंय दवरला. घाल आं यादीन. सो आतां हांव बड्डे वीश करता. सो 4 तारखेक न्ही एक बड्डे मिस जालें म्हाका 4 तारखेक. सो 4 तारखेक मागीर काल एक बड्डे आसलेले पण काल हांवें व्लॉग व्हिडिओ घालूंक ना. ओके सो 4 तारखेक बड्डे आसलेले. बिलेटेड हॅपी बड्डे अशोक रिबेलो. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे अशोक रिबेलो. आनी सॉरी म्हणटा चुकलें उरलें म्हाजे वचून सो हांवें पळोवंकूच ना. ओके सॉरी म्हणटा. तो नेक्स्ट आसा 5th म्हणजे काल हांवें व्हिडिओ घालूंक ना. सो काल बड्डे आसलेले दया नाईक. सो बिलेटेड हॅपी बड्डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें आनी कितें ड्रीम आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें हांव हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे दया नाईक. आनी आयज आसा 6th. तो आयज न्ही एक एनिवर्सरी आसा सायमन एंड रोजी. तो विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमच्या दोगांचें हेल्थ बरें दवरचें आनी तुमचें कितें वीश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें आनी तुमी हॅप्पीली रावात हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी सायमन एंड रोजी. यो रिती खरा विश कर. Happy birthday and many blessings to you. May all wishes come true. आणि एनिवर्सरी हा म्हण. Happy wedding anniversary to you. सो हेवटेन न्ही काळोख जाला आनी हांगासर मातशें उजेड आहा पण बरी दिसता. आयज वत अजिबात वत ना.
सो आता आमी येयला मॉल दी गोवान. शिव आतां कितें घेवंक जाय तेका गिफ्ट घेवंक जाय फ्रेंडाक. सो पयलीं म्हटलें मॉल दी गोवान या, मागीर आमी हांगच्यान मागीर हांगा वयतलीं मार्केटान. काळोख जाला, पावस येणारा पुरो. सो खूब दिसांनी येयला न्ही मॉलान आमी शिनात येवकूच ना. सो आतां आमी येयला शॉपर्स स्टॉपार, थंय मेळटा. ताका घेवंक जाय, गिफ्ट घेवंक जाय खंय. कितें घेता तूं गिफ्ट? आं वॉच? हां घे चल. आयकता तूं गिफ्ट पळय, हांव कपडे पळयता. कपडे घेयना हांव बेश्टे पळयता हांव. हो बरो आहा पण सिवले आसा. ओके ओके हांगासर न्ही पळय वॉच, रिंग. पण जेंट्स मरे लेडीज युनिसेक्स. हां हे युनिसेक्स आहा दोनी. बरें आहा न्ही? डिफरंट हय पळय हांगा एक आहा. कशें रे प्रायस? 12,000. फॉसिलचे रे पळय सांगा तुमकां कलर बी आहा खंयचे जाय. 12,000 म्हणटा न्ही. इच बरें आहा म्हाका शिवना ना समथींग डिफरंट. न्यू पळयला हांवें पण म्हाका न्यू आवड दिसलें म्हाका. तुका दाखया म्हटलें. आनी काडनाका. आं ओके हो रेक्टेंगल. हे न्यू कितें रे? न्यू येयला न्ही? लेटेस्ट खंय आं? पळोवंक जाय जाल्यार या तुमी हांगासर शॉपर स्टॉपार. हांगा आसा खूब. एडवांटेज लायक दिसा स्ट्रेचेबल कोणी घालू शकता. ओके आं गुड न्ही. बरें न्ही. सो हें आसा स्ट्रेचेबल आं. हें पळय कोणाचे हात मोठे आहा बोट तांकां बरें. फॉसिल. थँक्यू. सो आतां आमी येयला तातो रेस्टॉरंट च्या पिवपाक. तूं म्हणटलें घरा कितें च्या पिवंक ना. आमी घरा कितल्या भायर सरली 3:30 भायर सरली. सो म्हटलें आतां पिवन मागीर मार्केटान वयतलीं आमी. थोडें सामान घेवंक जाय शूज बीन. ओके चला दाखयता कितें ऑर्डर केलें तें. तर घेतला चणा मसाला. ऋतिकाची फेवरेट आहे रे. हय आनी हांगा घेतला कांदा भजी. कितें म्हटलें? तुजें फेवरेट आहे? आं खबरूच ना म्हाका. ओके चला खाया. बरें आहा? सो पावली आमी मार्केटान. गर्दी पळय, लोक सगळे शॉपिंग करतात. फाल्यां स्कूल न्ही. रेनकोट, अम्ब्रेला, सँडल. चल आमी घेवया सँडल घेवपाक. गर्दी पळय हांगा. आतां असलें न्यू येयला हे पळयात. ही बरी आहा. बरें आहा न्ही? न्यू येयला. हय गाणी मस्त लागते खूप. ओके असले न्ही बरे. असले हो ना असले न्ही बरे. खंय तुटना बिटना कांय ना. आनी 4-5 वर्स टिकता. हें भाडें आसा. म्हाका दिसता ताका 6 वर्स जाले आजून आसा शिनात. पिंक कलर न्ही घालता हांव केन्ना केन्ना. टेंशन ना कांय हांगा तुटना बिटना कांय ना. आनी बरें हांव हेंच घेता. सो हें घेता हांव. बरें न्हिदला हांगा माजर. हो ब्लॅक कलर तो उठत ना पळय तो. बरोबर न्हिदला. सो आतां आमी येयला ऋतिकाचे हेअरकट करपाक. तो खूब वक्तान तुमकां मेळटा हांव. उदळ येयल्ली आमी आयले आनी पळय दाखयता तुमकां कितें हाडलें तें. थंयच्या पणजीसून आयली की आमी हांगा गेल्ली डेल्फिनोज. कांदे टोमाट सोंपलेले आनी कोथंबीर म्हारग जाला 60 रुपया. मम्मी बोव मारता कितें हाडल्या 60 रुपया. म्हाका जाय नाल्यार म्हाका जायना. आतां थंय म्हारग म्हटल्यार सगळे म्हारगूच. खंय कमी मेळचें ना. सो म्हाका जाय जाल्यार हाडटात हांव. कितलें म्हारग आसूं जायत न्ही कोथंबीर. सो हाडलें कोथंबीर आनी बारीक बारीक सामान जाय आसलेलें तें हाडलें डेल्फिनोजून. आनी कितें हाडलें आनी हां ऋतुवाचें हेअरकट केलें. तें दाखयता तुमकां. हांव पळय हां टकलू बरो स्टायल करपाचें. हां लायन आतां स्कुलाक वयता तूं लग्ना वचना. ओके ऋतिकाक हें घेतलां आनी म्हाका हें बरें टिकता. हें बरें टिकता ताका लागून असलें घेता हांव. आनी हांगा 3 अम्ब्रेला. फाल्यां रेडी मरे तूं फाल्यां स्कुलाक वचपाक? रेडी मरे तूं फाल्यां उठटलो मरे बेगिना? पळयता सद्या 10-11 उठटलो. आतां फाल्यां पळोवया.
उठलो मरे हो बॅग पॅक करूंक जाय बॅग पॅक करूं ना फाल्यां काय ना नोटबूक टेक्स्ट बुक व्हरप बीन काय ना फक्त रफ बुक आनी फाल्यां 10 तांकां सुट्टा तो 10:30 तो घरा पावतलो सो फाल्यां आनी परवा 2 दीस तांकां बेगीन सुट्टले तो जस्ट आमचें जेवण जाल्लें आसा आनी आतां खावया आमी मँगो सागो डेजर्ट खातलो बरे चला सो हें पळयात एकानी ओदळ हांवें भायर काडून दवरलेले कित्याक चड थंड मिरच्यो खातलो न्ही ताका लागून हांवें ओदळ भायर काडून दवरलेले हें पळयात बेस्ट जाला आतां ताका एक बावलान ट्रान्सफर करता सो हांव हें फर्स्ट टायम करता आनी फर्स्ट टायम खाता आतां खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें सो आतां हेजेर घालता हांव बादाम काजू बरें ताका हें करून घेतला बारीक चॉप करून घेतला ते घालता सो आतां हेजेर घालता एक चॉप करून बारीकचे मँगो पीस घालता सो हांगा आमचे मँगो सागो डेजर्ट रेडी आसा खावून सांग तुमकां कशें जालें तें घे ना सगळ्यांक खावून सांग कशें जालें तें राव ऋतवी सावकास सावकास हो पळय ऋतवी हारो ना घे हो पळय खावचें पळय हूं खंय बरो आहा कितें वॉट इज दीस कोंबडे का पीस गाडी का नंबर 420 मँगो सागो पुडिंग हां ओके कितें जालें तुका सांग म्हाका पळय विचारता कितें जालें तुका खाताना सांग म्हाका आतां तूप मिरया तूप मिरी आहा आनी कितें आहा साबुदाणा साबुदाणा आसा आनी मँगो आं आनी मिल्क आं आनी कस्टर्ड पावडर कच्चो पावडर कशें आहा सांग सगळ्यां सारकें ते बऱ्या बरें आहा न्ही नाही. आवडलें मरे या मँगो या साबुदाणा आसा भितर सोद मातशें खा आमेल मरे बरें आहा तुमकां खावूंक सांगतालो खालें हांवें बेस्ट जाला आनी मातशी साखर जाय आसलेलें पूण आसूं चड म्हणजे चड स्वीट जाता ताका लागून कित्याक हांवें मँगो घातले प्युरी ताका लागून हांवें न्ही साखर कमी घातले पण ऑलमोस्ट बेस्ट जाला खूप टेस्टी आहे मम्मी बरे केले हां आनी जाय मस्को आतां आतां वचून न्हीद पुरो पुरो मस्कुला हो परत स्कूल वचून न्हीद बेस्ट जाला आनी साबुदाणा घातला न्ही ताका लागून हांवें फर्स्ट टायम केला आवडल्या मरे गे आई बस फुलान दे ओके सो खाता खाता न्ही व्हिडिओ एंड करता आनी थोडेशें नांव घेता ओके सो फर्स्ट आसा कॅलिस्टा मागीर आसा सिल्वेस्टिना सिनाय बोरकर नयन काले प्रथमेश रायकर गुरू सुनीता फर्नांडीस आनी इवा रॉड्रिगीज ओके तो इतलेंच नांव आसा ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता कित्याक आतां आमकां बेगीन वचून न्हिदूंक जाय पयलीं कितें जातालें सुशेगाद 12 न्हिदतालें आनी सकाळीं लेट उठतालें न्ही गे आयच्यान स्टार्ट सकाळीं बेगीन उठपाचें संक सुमार वय काय बरें न्हिदो काडटाले आमी ऋत्वी हय हय ओके ताका लागून ओके चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय